कोंकणी उलोय लंडन फुलोय एट आवाज रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK. हांव वॅलेन्सिया डिसोजा गांवांत कलांगूटचे तुमचे मुखार सादर करता बाब एंटनी कोरिया पेंकरान बरयलोली कविता. कवितेचें नांव भुरग्यांची आवय शिक्षक. भुरगे शाळेची पावंडी चडचे आदी आपल्या आवयचे माडयेर बसून शिक्षणाक बुनयाद घालता. भुरग्यांची आवय पयले शिक्षक जावन भुरग्याच्या गिन्यानाची दिवली पेटयता. शाळेच्या बांकार बसून सांगात्याची इश्टापत सोडून 4 वण्टी मदें रावन शिक्षकाच्या शिकोवपाची लक्ष धरून घरचें वातावरण वेता विसरून. आयच्या शिक्षकाच्या दिसा शाळेंतली विद्यार्थ्यां आपल्या वर्गांनी शिक्षकाचो तांबो हातांनी घेता. शिक्षकाक एका दिसाक विसव दिता. आपल्या फुडाऱ्याची दिशा तयार करता. कुटुंबांत आवय भुरग्यांचे शिक्षक. वय कुटुंबांत आवय भुरग्याचे शिक्षक. भुरग्यांचो फुडार परसळूंक आवडटा. शाळा भुरग्यांची दुसरें घर. तांचे शिक्षक विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन दिता. भुरगीं आपले जाणवायेचे पावंडे चडटा. आजच्या शिक्षकाच्या महान दिसा निमतान आवय सांगता शिक्षकांक म्हजो नमन. आप आपल्या हुशारकायेच्या शिक्षणीक गिन्यानान आयज पिळगेक दिता आपले मोलादीक स्थान. फुडाराक दियेचे खामे जावंक महान. भुरग्यांनी आवयचो मोग विसरचो न्हय. वय भुरग्यांनी आवयचो मोग विसरचो न्हय. आपल्या शिक्षकाचेरूय विसर घालचो न्हय. भुरग्यांनी शिकून व्हड जावची. शिक्षकाची सपनां निर्फळ करची न्हय. भुरग्याची आवयांक शिक्षकांक मोगाचो सलाम. तुमच्या कोश्टी वावराक बरें येस आवडेता. जय शिक्षक जय विद्यार्थ्यांनो तुमकां नोबान. शिक्षकाचो दीस सदांच अमर उरूं. आमची भुरगीं संवसाराक परसळूं. आपल्या शिक्षकाच्यो यादी जिवाळ दवरूं. जय शिक्षक दिसा जय सगळे शिक्षक. देव बरें करूं.